देवा मुखार उबो रावच्या, आमचे मोगऱ्या फावो घोडा, वावोन आसताना फुग्या मोगान, रेबारांका एकठांय केल्या. वावोन आसताना फुग्या मोगान, रेबारांका एकठांय केल्या. ताचे उलोर कानार पडलो, जाग्याची गो ओडून खाशायाका जिवी कोच्या, आयज देवाचो उलयलो. खाशायाका जिवी कोच्या, आयज देवाचो उलयलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मावरेलियो आनी जुलियट मेस्किता हांच्या ओतम्या पासत, आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या मानुएल थॉमस डिसुजा आनी आना ग्रेस नोरोना हांच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया जोकी आनी फातिमा आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयता. देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. नाकेली फिलोमेना फेर्नांडीस, देवस्वाग्रान जो सिल्वेरा, दाबोली लिबेराता पेरेरा, आल्त दाबोली पीटर डिक्रूज, सेंट पीटर समुदाय पीटर वालिस, रेजना मुंदी, कॉस्तान्सियो आनी नेल्सी गुदिनो ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मायचे मोजतीन आनी सायबिणीचे भेटेन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमकां सगल्यांक जाणवाय दी म्हूण आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, वाडलोल्यांक, काजारी जोडयांक देवीक जाणवाय फावो कर म्हूण हे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणींनो, आयज पवित्र सभा लिओ द ग्रेट ह्या पाप साहेबाची परब मनयता. किरीत भशेन पवित्र सभेन भावार्थ थीर करूंक आनी आमच्या भावार्थाची आमकां ओळख आसूंक ताणें उलो मारलेलो. आमकां जण एकल्याक आमच्या भावार्थाची ओळख मेळूंक जाणवायेच्या पुस्तकाची आयज सुरवात आमी करता. जाल्यार आमकां सगल्यांक ही जाणवाय फावो कर म्हूण देवा लागीं मागता आसतना जायते पावटी आमी पिशेपणां केल्यान, आमच्या भावार्थाची पिशेपणां, जायते पावटी आमच्या समाजीक जिवितान आमी पिशेपणां केल्यान. ह्या सगळ्या पिशेपणांची देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा, तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाच्या तोंडान विचारून, वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, जेजून नेमलेल्या थीर खोडपाचेर तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापल्याय. हेमकोंडाचे पदवेक तिचेर जैत व्हरूंक तूं कधीच दिनाय.
तर भाग्योंतली हांव श्रेश्ठ गवड्याचे विनवणेन तिका तूं तुज्या स्वतान घट्ट सांबाळ आनी संवसारांतल्या आडकोडी मदीं तुजी शांती तिका निरंतरी भोगून दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. जानवायेच्या पुस्तकाची सुरवात. पृथ्वेच्या नितीदारांनो, नितीचो मोग करात. सर्वेस्परा विशीं तुमची चिंतना प्रामाणीकपणान सुचयलेली जावं दी. साद्या काळजान ताका सोदात, कित्याक ताची परिक्षा करिनात तांकां तो मेळटा आनी ताचो विस्वास सोडिनात तांकां तो आपली ओळख दिता. खोटीं चिंतना मनशाक देवा सोरशिलो कुशीन काडटात आनी सोर पदवेक कोसाक लायतात तेन्ना ती पिशांक पयस करता. खरेंच जानवाय केन्नाच खोट्या ओतम्यांत रिगची ना आनी पातकाक लोबदलेले कुडींत ती ठिकाण करची ना. कित्याक आमकां शिक्षण दिता तो पवित्र आत्मो दोंग्या सोरशिलो कडसरता आनी वायटोव्या चिंतना थावन पयस रावता. खोटेपण दिश्टी पडटोच तो फाटीं सरता. जानवायेचो आत्मो मनशाक बोलेपणान वागयता, तरी निंदा करतल्याक ती बोगसूंची ना, कित्याक ताच्या मनांत आनी काळजांत आसा तें देव पळयता. खरेपणी तो ताच्या काळजाचो थाव घेता आनी तो उलयता तें आयकता. कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान आखी प्रितूम बोल्ल्या आनी जो सगळें सांबाळटा तो दर एक उचारलोलें उतर जाणा. देवाचें उतर. आमचो जबाब. सासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पोतून म्हणया, सासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतना पयस थावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हजे जिबेर उतर पावचे आदीं तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखायल्यान म्हाका वेडो घालताय. तुजो हातूय म्हजेर दवरलाय. असले जानवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. जबाब. सासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं, तुज्या मुखावेलो खंय म्हूण पळून लिपूं. स्वर्गार चडून गेल्यार तूं आसाय थंय, नरकांत पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. जबाब. सासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पाकोटे लावून उदेंती वाटेन उडून वचोन जाल्यार दर्या उतरून ओस्तोमते वाटेन बिराड सोदून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता. तुजो उजवो हात म्हाका घोट धरता. जबाब. सासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. जिगजिगतल्या तारां परी पृथ्वेर तुमी पोरजोळटल्यात.
जिविताचें उतर मनशाक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वायट देखी येवच्यो नात अशें जावं नजो, पूण ज्या मनशा उद्देशी त्यो येतीत ताचें खोटा. ह्या सुपुल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिलोले परस ताच्या गळ्याक दात्याचें पेड बांदून ताका दर्यान उडयलोलो जाल्यार ताका अदीक फायदो जातो. तुमी चोतराय धरात. तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर, आनी तो तेची दूख धरीत जाल्यार ताका बोगोस. आनी तो तुजे दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोगसूचो. धर्मदूतांनी सोमयाक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोमयान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोन दर्यान वचून उबें जा अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें, आनी तें तुमचें आयकतें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जाणवायेच्या पुस्तकाची सुरवात भाव भयणीनो आयच्यान आमी जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आयकता. आनी जाणवायेच्या पुस्तकाचेर आमचो आमी नियाळ करीत जाल्यार जाणवाय एकदम गरजेची. जाणवाय ना जाल्यार आमी ह्या संवसारान पिशेपणांच करतले. आनी जाणवाय खंय तावन येता? जाणवाय देवाच्या पवित्र आत्म्या कडली येता. आनी पवित्र आत्मो ही जाणवाय घेवन कोणाशी रावता. जशें आयच्या वाचपान आमी आयकलां, जे कोण खोटेपण करतात तांचे सवे ही जाणवाय रावना. पातकी कूड आसा ते पातकी कुडीन जाणवाय रावना, ती काण करिना, पयस वेता. जे कोण पिशेपणां करतात तांचे कडली ही जाणवाय पयस रावता. पूण जाचे लागीं हो जाणवायेचो आत्मो आसा ते भलेपणान वागतात. म्हणटच जाणवायेन बोल्लोलो मनीस पळयतलो जाल्यार ताची वागणूक आमकां सांगतली हो मनीस जाणवायेन बोल्लोलो काय हो जाणवाय नासलेलो खोटो मनीस, हो पातकी मनीस, हो पिसो मनीस, हें आमकां कळटलें. आमी जाणवायेन बोल्लोलीं जावचे पासत देवाशी येवंक गरज, जेजूशी येवंक गरज. आनी एक व्हड वस्त जी आयज जेजू आमकां सांगता, जाणवायेन बोल्लोल्या मनशा लागीं बोगसणें आसा. आनी बोगसणें म्हणटात तें बोगसणें मागप, बोगसणें घेवप, दोनूय वाटेन. कोणूय तुजेर, तुजो भाव, तुजी भयण वो कोणूय तुजेर चुकलो, दिसाक 7 पावटी पासून ताणें जरी तर ताची दूख धरली आनी तुजे लागीं मागलें आपणाक बोगोस म्हूण, ताका बोगोस. 7 पावटी लेगून म्हणलां तें, हो 7 आंकडो खेरीत अपुरबायेचो जुदेवाच्या चाली प्रमाणे. ह्या पासत 7 तशेंच तो परफेक्शना वाटेन वता. म्हणजे कितलीय पावटी जरी तर कोणूय चुकलो आनी खरेंच ताची दूख धरता आनी ताचें बोगसणें मागता जाल्यार ताका बोगसणें फावो जाता. हाचो अर्थ हो न्हू हांव पयलीं पातक करतलो, मागीर दूख धरतलो आनी बोगसणें मागतलो, हें चिंतून कोण पातक करता तें कांय एप्लिकेबल ना चोतराय धरची हाची. पूण कोण खरेंच चुकता, आपणाचे असक्तायेन चुकता आनी आपले चुकीची दूख धरता आनी बोगसणें मागता,
ताका बोगसणें फावो. देखून हें बोगसणें जरी तर घेयत जाल्यार तुजेशी जाणवाय येता. आनी त्याहून चड बोगसणें तुज्यान दिवपाक जाता जाल्यार तूं जाणवायेन भरलेलो मनीस हें म्हणूंक येता. आमी जाणा कितलें अवघड दुसऱ्यांक बोगसूंक, भोव करून जीं कोण आमकां परतून परतून दुखयतात तांकां बोगसूंक कितलें अवघड. तेच बरोबर जेन्ना आमकां राग येता, आमी मानून घेना दुसऱ्यांक, तेन्ना आमच्यान बोगसूंक जायना. तर आमचो भावार्थ वाडोय हें सगळें करपाक, म्हणजे ही जाणवाय घेवपाक, देवीक जाणवाय घेवपाक आमचो भावार्थ वाडोय हें धर्मदुतांनी जेजू लागीं मागलोलें. आनी तांणी म्हणलोलें तुमकां इल्लोसो भावार्थ आसल्यार पुरो. भावार्थ भाव भयणीनो आमच्यान मेजूंक जायना. धाकटो भावार्थ आनी व्हडलो भावार्थ म्हणटा ते भाशेन मेजूंक जायना. पूण भावार्थ म्हणटा तो देवाचेर, भावार्थ देवाच्या पुताचेर. आयज बागयोंत लियोन श्रेश्ठ लियो द ग्रेट हो पाप साहेब पयल्या चवथो 5वो शेंकड्यांतलो, तो खेरीत भाशेन आपल्या भावार्थाची ओळख आमकां आसपाक उलो मारतालो. आमच्या भावार्थाची कितलीं सोतां आसात, तातूंतलें एक सोत खेरीत भाशेन जें ह्या पाप साहेबान परगटलोलें, जेजू एक जोण म्हणल्यार वन पर्सन, पूण ताचे सवें 2 नेचर आसात, म्हणल्यार डिवायन नेचर आनी ह्युमन नेचर. देवीक तशेंच मनशाळे हे गूण जेजू भितर आसात, एकलोच तो. आनी ही शिकोवण खेरीत भाशेन आख्खे पवित्र सभेक ताणें दिल्ली. भाव भयणीनो, चॅल्सिडन म्हणटात थंयसर ह्या जाग्यार जेन्ना पवित्र सभा मेळ्ळोली तेन्ना हो निर्णय जाल्लो. तर जेन्ना जेन्ना आयज वेगवेगळे तरेन आयज पवित्र सभेचेर एके भाशेन आताक जातात, आमचे शिकवणेचेर थोडे जायती निंदा जाता, जाल्यार ही शिकवण आमी सारकी घेवन आनी ती थीर करूंक, ती जाणा जावंक आनी ती परगटूंक, ही आमची जाणवाय, क्रिस्ती जाणवाय आमकां आसूंक गरज. आनी हेंच आमचे वागणुकेंतल्यान दिश्टी पडटलें. बोगसण्याची बीन वागणूक आमकां आसूंक, ही आमची भावार्थाचीच करणी. तर भावार्थ आमचो जाणा जावन, भावार्थ आमचो शिकून आमी जाणवाय जोडूं येता. जाणवाय आमचेशी लागीं रावतली, जाणवाय आमचे भितर तिकाण करतली, आनी तेन्ना आमची वागणूकूय सगळ्यां सवें सारकी जातली. तर ही कृपा आमकां मागुया. आनी आयज जायते जाण पिशेपणां करता, भोव करून आयज राज्य चलोवपी आसा ते कितलीं पिशेपणां करता ती आमकां दिश्टी पडटा. तांच्या पिशेपणांक आमी बोबाट करची पडटा. तशें जेजून म्हणलें, कोणूय जरी तर भाव तुजो चुकलो ताका बोबाट कर, सांग ताका. बोबाट कर म्हणल्यार बोवाळ न्हू, बोबाट म्हणल्यार सांग ताका तूं चूक करता. आनी आयज परजा परतून परतून उठूंक पडटा सांगपाक की बाबा तुमी चूक करतात. कालच्या दिसाक ही येद्दी व्हडली एंटी कोल, एंटी डबल ट्रॅकिंग रॅली जाली, ती हेंच आमच्या सरकाराक सांगपाक, सरकारा तूं पिशेपणां करता. हे कॉर्पोरेट्स जे आसात तांकां सांगपाक तुमी पिशेपणां करतात, बंद करात ती पिशेपणां. बोबाट केली. तांणी जरी तर आपली चूक मानून घेतली आनी तें सारकें केलें जाल्यार तांकां बोगसणें फावो. भोव करून आमचे आमदार मंत्री आसात ते, आमचोय आमदार आसा तातूंत, तांणी जरी तर आपली चूक मानून घेतली आनी तें निटायेर हाडलें, तांकां आमी बोगसणें दिवपाक गरज. आदलो राग मागीर धरप ना, आदल्यो चुकी उपतून उगडास करप ना. पूण जरी तर ते चूक मानून घेनात जाल्यार तांकां देवाच्या हातीन दिसाच्या दिसाक घालूंक गरज. आयचे मिसाचे बेटेन ह्या सगल्यांक जे कोण पाड घालतात, वायट करीत आसात, सांगल्यार पासून समजनात, आयकनात, तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो. तांकां बोगसणें मेळचे पासत तांणी आपलें मन बदलूंक, आपली चूक ओळखून घेवंक तांकां फावो ती कृपा आनी फावो ती जाणवाय तांकां मेळूंक तांचे पासत मागूंक आमकां गरज. हे मिसाची भेटूनय तांचे पासत मागुया, वा आख्खो दीस बरोय तांचे पासत मागुया. आमी सायबिणीची भेट घेता आमच्या घरांनी ह्या दिसांनी, तांचे पासत मागुया. आनी हे भाशेन ही जाणवाय आमकां सगल्यांक फावो जावंक आमकांच देवाच्या हातान घालुया. गाणं तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C8 पेज नंबर 31. C8.
तुझ्या उदारपणाक्रम खातीर दाखल दाखवले म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुझें दुलोब मुखामोळ तुजे पवित्र सभेचेर परजडून दी आनी तूंच तिचें जिवीत चलय. अशें आमचे गवळी तुका मानता तसले जावन आनी तुजो हिंड सगळे कडेन वाडत सुदारत वचूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लियो तुज्या भक्ताच्या माना ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोठुया. सोमया जेजू, आमी आमी तुजे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसबेचो गडास कोर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय पुनः जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कोर ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक चे पडजोडीत मुकामा पर्यंत फाव कोर आमा समेस्ताची दया करून मागता आंकवा मरिद्याची मागीर संगाती बागेवन झुजाय जोपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सोयरी काडी तुका मानवल्या आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी ताची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना नितीदारांनो सारखे नीत दिवचे पासत जाणवायेचो मोग करात. ह्या उतरांनी आयज सुरवात जाल्या जाणवायेच्या पुस्तकाची. खेरीत भाशेन आमी मागुया आमच्या नितीदारां पासत म्हणल्यार आमची ज्युडिशरी आसा तांकां खरी जाणवाय सगल्या लोकांक बेगीनूच नीत दिवंक केसी बेगीन काबार जावं. मागुया जाणवाय आमच्या धर्मीक वडिलांक बरे भाशेन आपले परजेक फुडें व्हरूंक. मागुया जाणवाय आमच्या पुलिसांक आयज पुलीस जाणवाय ना जावन जायतीं पिशेपणां करीत आसा तें आमकां दिसाच्या दिसाक दिसती पडटा. तांचेय पासत खेरीत भाशेन मागुया आमच्या आमदार मंत्र्यां पासत आमच्या सरकारा पासत सरकार जो आमचें जिवीत चलयता दिसा दिसपट्टे तांकां फावो ती जाणवाय दी म्हूण मागुया. हीच जाणवाय मागून सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायक घेवया. D3 पेज नंबर 48. D3. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. बापा, सर्गीच्या जेवणान तूं पोसताय ते तुजे पवित्र सभेक सदां तूं राख आनी चलय. शाण्या आनी धिरादीक गवळ्यांक घाल. तुजी सेवा करूंक तिका स्वतंत्रताय मेळूं आनी आपलो भावार्थ ती ओकोंड सांबाळूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया F6 पेज नंबर 88 दुसरो श्लोक. Oh